माय यूट्यूब फॅमिली कशा आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोताई अजून देखून निधो नाही उठाय 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 हांव येला तुमचो मोगाचो मारियो. हाय गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग. कशा आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोताई अजून देखून निधो नाही उठाय 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 येला तुम गेले मेडिकल आपण आणि करू लागला चोय काय आपण आणि मी एकदा आईश च्या वाजून नेवली ना मातशें म्हाका काम आहा सारकें अशें करून ती नेवपा पडटा च्या मुगेली कित्याक लागून जाणा तूं म्हाका मरे मातशें काम आहा. आतां शॉपा वयलें सगळी डिलिव्हरी दिन येयला सगळें स्नॅक्स दिन येयला आनी म्हाका तेजे फाटल्यान पाल लावपा वचपा आहा. पाल म्हणजे कितें होलियो व्हडल्या रस्त्याचेर कितें आयज आमगे पुरसांव आहा आंबेल्या आख्या फूल आंबेल्या पुरसांव आहा. सायबीण फातीम सायबीण गेलें ओके. एक वाड्या कितें केलां एक वाड्या अशें करून हें केलो आमी आतां बेबी आपोवंक काडा एक वाड्या आमी ओके. एक आतां वालांगीन सायबीण आहा म्हणटू एक वाड्या तेमी तेश कोन्न न्हेसोवपाची आनी एक लूट सायबीण आहा म्हणटू दुसऱ्या वाड्यान ते भाशेन न्हेसोवपाची लूट सायबीण. मागीर जायत भाशेन म्हणजे दिसती पडो त्या गांवांनी दुसरे भाशेन दिसताय न्हू त्यो सायबिणी ओके. ते भाशेन तेमी तें न्हेसोवपाचें ओके. आज आमगेलें बेबी एंजलूय आहा ओके न्ही बेबी ते आमगे केसो वाड्या गो छान तें भितो आहा आमगे खंयच तरी हें पळय आहा सायबीण कळ्ळें म्हाका. सो हांव मागीर विडियो काडटो तेजो ओके. मागीर विडियो काडटलो तेजो दाखयतो तुमकां कितें करून न्हेसयलें तें आमी ओके. आतां सद्या ही चाव न्हेवल मुटरी वयता मातशें तेंकां हेल्प करूंक वयता पाल लावपा वयता बेबी थिंग रस्त्याचें हें लायताय पाल लायताय ओके. तूं जाता मुगो एंजलू तेज्या आं चाव हारली तेच्या चाव हारली न्ही इथे मातशें लुकटान पुश तू बेबी प्लीज इथे चाव हारले पुष्पाना मैं आसते मी काढा तू व्हिडिओ कोता कितें कोता व्हिडिओ कोता करा चल मागीर मेळ्या मागीर थिंग पाल लायता ओके. आय गायज हीच लागली पाल लावपा लागले ही दोर माले आसा तेचे ही दोर दिसती पडते ही दोरी तेचे कोंडे घेवन वयता कोंडे घेवन वयता सद्या आनी ते बायलां चेवडां सगळीं लागलें म्हाका आसता हेत मग हांव बरें पयसो लावपा पडटा आमकां हिंगसो थिंगा लावपा पडटा कळ्ळें तुमकां. थंय बरी लाय हांव रिया सारकें लाय चाव पिल मुगो तूं तर रिया चाव पिनासतना येयल खंय बरी लाय थिंगा थंय सगळीं आमगे पाल लायताय सायन्सा कितू सायबिणी पाहाय गो एकूच 9 वाड्या वय 9 अय आमगे सायबिणी नांव कितें कितें गो जाल्यार हें मातशें कोंड लावपा पडटा तें रस्तो आहा न्हू तेका लागून मातशें कोंड लावपा पडटा आनी पावस बरो ना असो पावस चडटा हेचें हें घेवन येयलां सुतली घेवन येयलां आल्टी सुतली हाडल्या येस हेचें सुतली घेवन येयलें आमगे बायक. फातिमा सायबिणी तूं आमची
सोमेस्तानी आमची पातका विनोती कोरमाये तुझ्याच पुता लागी मेळोन घेवच्या कमी सुर्गीची देणी विनोती कोरमाये तुझ्याच पुता लागी मेळोन घेवच्या कमी सुर्गीची देणी. फातिमा सायबिणी तूं आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी कृपा दी आमकां दुकानी रोडोच्या आमी सोमेस्तानी आमची पातका विनोती कोरमाये तुझ्याच पुता लागी मेळोन घेवच्या कमी सुर्गीची देणी विनोती कोरमाये तुझ्याच पुता लागी. त्या भुरग्यांक ती 17 जानेवारी 1871 वर्सा पोर्टमॅन फ्रांसाक दिश्टी पडली. आंकवार मारिया त्या भुरग्यांक अशे तरेन दिश्टी पडली. एक सोबीत वस्तरी मळबा रंगाचे कपडे घालून तांचेर नखेत्रां आसली. माथ्यार एक वेल घातलोली आनी भांगराचो मुकूट तिणें घातलेलो. रोगतान जेजू क्रिस्त एक कुस्तार व्हरोन ती तो खोरीस घेवन आसली. तिच्या पांयां सोशी असो संदेश आसलो, भुरग्यांनो मागात, म्हज्या पुताक मुखार घालून देवा लागीं मागात. गांवचे लोक तशेंच भुरगीं ताच्या पाद्री वांगडा मागणें करतालीं. थोड्याच दिसांनी फर्शन सोदात तो गांव सोडून गेले आनी झूज संपलें. सिल्वाच्या शारांत भुरगीं मेंढरां घेवन खेळटालीं तेन्ना तांचीतूच आपल्या हाताक भुरग्याक घेवन सरबिणीचें दिसलें ताणें पळयलें. ती दुकां घडोवन रडटाली आनी उजवाडान भरलोली. थंय पळोवन तातूंतलो सोलोमन नांवाचो एक भुरगो संदेश घेवन गेलो आनी कितें घडलें तें ताणें लोकांक सांगलें. सोलोमनान दिसलें पळयलें आनी आंकवार मारयेक कित्याक रडटा तें विचारलें. तें सांगलें, विस्वाद एका तेंपार म्हज्या पुताक मानान लेखताली, पूण आतां ती सारकी पयस उडयल्या. ती सांगून रडटाली. तितून एक कातोलीक एक लोकणाचें बॉक्सांत बाळक जेजूक घेवन आंकवार मारयेचें चित्र, सेवाधर्मीक लोक आनी किरकोलीची कागदां आसलीं. मारयेच्या दिसण्याच्या थोड्या म्हयन्या उपरांत एका 100 वर्साच्या कुड्ड्या मनशाक थंय व्हेलो आनी ताणें ती सुवात सारकी पाळकिली आनी ताची दिश्टी ताका परत आयली. ते लोकणाचें बॉक्स आसा तशेंच तांकां थंय मेवलें. आणि सोस्त वेदांत्यो पाव आणि पूत आणि पवित्र आत्मो सपोर्ट रावतल्या समुदायाचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, गोडे पदस्थानांचेर आणि सगळ्या गोडव्यांचेर आशीर्वाद घालूं.
आणि सगळ्या मनशाची आवय म्हूण वरो पिरी 1531 वर्सां जेन्ना ती एलियास दोंगरार दिश्टी पडली. जुआंव दिएगो हे एक शेतकांच्या एका दोंगरार एक चकचकीत मुकामळ पळयलें. गोदालुके सायबी माय जुआंव दिएगाक एक कॉपेल त्या जाग्यार बांदून फॉर्मायलें. दिएगाक तिची दोया मोग आनी तापोवन तिची दोक आनी मोयपाक जी कोण तिचेर गांवांत दवरतात ती. उपरांत तो आठ बिशपाक मेळून गेलो. त्या बिस्पान ताचो निरोप नाकारलो आनी आपल्याक खोवाय जाय म्हूण सांगली. जुआंवान परत त्या दोंगरार सायबी मांय सोडशी गेलो. सायबी मांय ताका दोंगरार सोडून सांगलें आनी थोडीं फुलां एकठांय करून आठ बिशपाक दिवंक मागलें. जेन्ना जुआंवान ती फुलां आठ बिशपाक दिलीं तेन्ना ताच्या आंगोस्ताचेर सायबी मांयचें चित्र दिश्टी पडलें. आंकवार मारयेक लूज सायबीन म्हूण 1858 वर्सांत फ्रांसांत लूज ग्रोजोन बेनेडिक्टा एक 14 वर्साच्या भुरग्याक दिश्टी पडली. तेन्ना हें नांव पडलें सायबीन मांय. बेनेडिक्टाक एक फोण काडूंक मागलें आनी तातूंतल्यान उदकाची जोर व्हांवली जी आयज मेरेन व्हांवत आसा. 3 वस्तू तिणें बेनेडिक्टाक शिकयले: हाजीरपण, टेकोवणी आनी त्याग. हाजीरपण. पयले सुवातेर सायबीन मांय त्या भुरग्याक दिसली. ती भुरगी नेणार गरीब मेनगार आसली. आपल्याक फावो नासतना सायबीन मांय दिश्टी पडली म्हूण ती एक सोबीत वस्तरी म्हूण ती पाचारता. मारयेचे पयल्या दिसण्यान फकत तिचें दिसणें, तिचो हांसो आनी एक सोबीत मुकामळ दिसलें. टेकोवणी. लूज शारांत जी उदकाची जोर व्हांवता सगळे लोक ताका हात लावन सोदताले आनी जे कोण ताका हात लायताले ते बरे जाताले. आख्या संवसारांत होच टेकोवणेचो हात सगळ्यांक पावलो जाल्यार तो ही गोड त्याग व शाकुती. Cristo तुमचे सगळे असो. आजच्या विमानची मजोती स्वर्गवेदात बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमच्या राजूला समुदाय सगळे बरे असेल. तुमच्या गाव बंद्याचेर परदेशांचेर आणि सगळ्यांचेर आशीर्वाद घालो. आंकवार मारिया ल्हान 5 भुरग्यांक नोव्हेंबर 1930 ते जानेवारी 1933 वर्साक दिश्टी पडली. बेरिंग बेल्जियम शारांत एका कॉन्व्हेंटाच्या इस्कॉलाच्या ग्राउंडार आंकवार मारिया त्या 5 भुरग्यांक 30 आनी 3 पावटी दिश्टी पडली. बेल्जियम शारांतले पयले दिसणे आंकवार मारये एका कुपार चलता ते पळोवन भुरगीं आपकोशेन बिमेर पडली. आंकवार मारयेचे दिसणे जायत्यांक पावले आनी जायतो लोक तूं एकठांय जावंक पावलो. ताणें आपले आंगाराचे काळीज सोर भोंवती किरणांनी परजोड आयलें. एका दिसण्याक एका दोतोरान फोस्काच्यो काडी एका भुरग्याच्या ताळटार दवरल्यो. त्यो फोस्काच्यो काडयो लासून कोबार जाल्यो पूण त्या भुरग्याचो हात लासलो ना. जायतो लोक त्या दिसण्या वरी कोवेतेर जालो. जायतीं कुमसार जाली आनी क्रिस्प्रोसाक शेवली. तिचें दर्शन घेवंक आंकवार मारयेन एक विरगोस बांदूंक सांगलें. लोकांक मागणें करूंक फॉर्मायलें. आपल्या निमण्या देसाक मारयेन सांगलें की आपूण सगळ्या पाक्यांक कोवितेर पळय. सदांच मागणें करात आनी तुमी म्हज्या पुताचो मोग करतात, म्हजो मोग करतात. तशें जाल्यार तुमचें जिवीत बदलात. नांवाचो लाड्डा मारपी आंकवार मारे 2 पावटी दिश्टी पडली. पयले फावट तोमासाक एका रानांत चकचकीत उजवाड दिसलो. आंकवार मारिया जेजू आनी तुजे दिश्टी पडलो आनी तोमासाक सांगल्या
त्या शाराच्या फुडाऱ्यांक एक फिरकोस आंकवार मारे मानाक बांदूंक सांग. एक कुरीस त्या जाग्यार लाय. दुसरे पाट तोमासाक दिसती पडली तेन्ना तें काम बेगी करूंक फॉर्मायलें. त्या गांवाच्या पाद्री सोशी तोमास गेलो आनी शेती तो पाद्री मेल्या उपरांत त्या जाग्यार ताणें कोपेल बांदलें. हें सगलें तोमासान एक सिक्रेट कसो दवरलो कारण तो सोजमतालो आपूण ह्या व्हड दिसण्याक पुरतो न्हय म्हूण. पूण सगल्या वाठाराचो थंयचे पवित्र जाग्यार एकठांय जालो. लॉस सायबिणीचें दिसलें. सेंट एथियन दे एवेक्सॉन एक गरीब गांवांत बेनॉयते सप्टेंबर 16, 1647 ते जल्मलें आनी 7 वर्सांचें आसतना ताचो बापूय मेलो. 12 वर्सांचें आसलें तेन्ना ते आपल्या मेंढरांक राखपाचें काम करतालें. मे 1664 बेनॉयत्यान सेंट मॉरिकेचें दिसणें पळयलें. तिणें ताका सेंट एथियन वयर व्हॅली ऑफ किल्स वचूंक सांगलें. थंय देवाची माय ताका पळोवंक मेळटली म्हूण सांगलें. मे 16 बेनॉयते आपल्या मेंढराक घेवन व्हॅली ऑफ किल्स गेले. थंय ताका आंकवार मारियाचो ग्रोटो मेवलो. जेजूक आपल्या कांक्यान घेवन बेनॉयते आपल्या वांगडा एक निबोळ पांव व्हेलो तो आंकवार मारियाक दिलो आनी तिणें आपलो सोबीत हांसो दिलो आनी कांयच म्हणी नासतना ती गेली. उपरांत 4 म्हयने पर्यंत ती सदांच दिश्टी पडटाली आनी ताच्या लागीं उलयताली. दुसऱ्यांक ती कितें उलयता तें आयकूंक येनासलें. ऑगस्ट 29 ताणें सांगलें की आपल्याचें नांव तिणें बेनॉयता लॉस वॉच म्हूण सांगलें आनी ताका ती दिश्टी पडटली. गेलें थंय ताका एक पोरणें कपेल आ लेडी ऑफ गूड एनकावंटर आसलोलें तें मेळ्ळें. थंय वायलट्स फुलांचो परमळ भरलो आनी तें कपेल वायट दशेर आसलें. आंकवार मारियान सांगलें आपल्या पुताच्या मनाक एक कपेल बांदूंक फॉर्मायलें आनी सांगलें की जायते पातकी मनीस कन्वर्ट जावन देवा सरशी येतली आनी हांव हेच फावटीर परतून परतून येतली म्हूण सांगलें. भाव आणि पूत आणि पवित्र आत्मो सुखमंत्र समुदायाचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वा धंद्याचेर पळय दिसन आसात वावरा खातीर तांचेर आनी न्हंयचेर दिवसाचेर आशिर्वाद घालो. वर्साक आपल्या सांडलोल्या मेंढराक सोदतना फाबियाना आनी सेफारिना चुकीच मायची इमाज पळयली. तिच्या हातांनी रगत व्हांवतालें. दिसल्या उपरांत जायतो लोक थंयचे स्वातेर पेटे केलो आनी जायत्यांनी मारेचें दिसणें पळयलें. ह्या दिसण्या वरवीं आमकां मारिया हो संदेश दिता. आमकां कश्ट येता तेन्ना देवाचे येवजणेचेर आमी भरवोसो दवरूंक जाय. आमी भरवशान आमचे कश्ट व्हरूंक जाय. दोगी कोता वेळार देवाचे सासायेचेर आनी येवजणेचेर आमी पातीन रावंक जाय. आमच्या बोडाचेर आमी पातयता पूण आमचे काळीज आमी देवाक उक्तें करूंक जाय. जेजूचे कश्ट मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचेर फाटीर आमी आमचें दूख व्हरूंक जाय. दुखीचो तेस करूंक गरज हे वरवीं तिचें देवस्थान वाडत वेतलें. सायबिमायचें दिसणें आयलें आनी तिणें हें बेटीन दिवूंक सांगलें. आनी तो कोणूय हे बेटिनाक मोरो वेळ खावचो रावलो जाल्यार ताका निमाण्या चवथीशी करपाक फावो जातली. ही एक खुणा आनी अभिमान ताका आनी सगळ्या कार्मेलितांक
तो कोण हे बेटीन घालून मरता ताका एमकोनाचो उजो मागणे तेस आणि साखळीपीस करूंक मारयेन सांगलें. फिरगोचेर उठा बोलाय आणि उपदले ती सुटावे करूंक तिची एक लाकडाची मुर्ती जापानाच्या बाबात्यान तशेंच दुसरे कातोलिकांक तिका बंदून करूंक दवरल्या. 1973 डिसेंबर जपानाचे टीव्हीचेर तिच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवता ते दाखयलें. जुलय 6, 1973 वर्सा ताच्या गांवाक मारयेचो पयलो संदेश मेवलो. ती म्हणटा देव बरें कर म्हूण तुमकां सगळ्यां मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया.